नमस्कार, पळया अपडेट खबरो। बीजेपी मगो गोविपाची अंकिता नावेलकर उत्तर गोय झेडपी अध्यक्ष, वासुदेव कोरगावकर उपाध्यक्ष, नवनाथ नायक दक्षिण गोय झेडपी अध्यक्ष, चित्रा फडते उपाध्यक्ष उमेदवार। पणजे मार्केट स्कॅमाचो निकाल लावप सरकार महापालिकेकूय जमना। दुकाना बेकायदेशीर बळकायल्ले अजूनही बसल्यात ठाण मांडून खरे पसरकार महापालिकेक तोंड दाखोवंक ना तयार। कपड्यांच्या आउटलेटांनी चेंजिंग रूम वापरताना बायलांनी रावचे सादूर। चेंजिंग रूमांनी हिडन कॅमेरा, 2 वे मिरर असल्यार सोदून काढूं येता। प्रुडंटाचो खासा रिपोर्ट। बीजेपी सरकाराचो 3 वर्सांत 13,000 नोकर भरतेचो प्लान। मंत्र्यांनी पोस्ट तयार करपाक प्रस्ताव धाडले ARD खात्याक। पुलीस, फायर सर्व्हिस, वीज खाते फुडे। गोय चित्रपट महोत्सवातले सर्तींनी इनामां वांटपाच्या पद्धतीचो कांय कलाकारांनी केलो निषेध। सर्तीचे ज्युरी कोणाकूच खबर ना। इनामां दितना फावोर केलो म्हूण बोवाळ। आणि पंजाबातल्या गेम्सान गोयाक पावर लिफ्टिंगान गोल्ड मेडल जोडपी पावर लिफ्टर आयलो रेल्वेतल्या टॉयलेटी लागसार न्हिदून। असोसिएशनाक कोत ना, दमडीचो आधार ना। पळयात एक्सपोजे। खबर विस्तारान। जिल्लो पंचायतीचे अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षा खातीर बीजेपी मगो आणि गोविपान युतीचे उमेदवार घाल्या। बीजेपीची अंकिता नावेलकर उत्तर गोय झेडपी अध्यक्ष, बीजेपीचो वासुदेव कोरगावकर उपाध्यक्ष, बीजेपीचो नवनाथ नायक दक्षिण गोयचो झेडपी अध्यक्ष जाल्यार मगोचे चित्रा फडतेन उपाध्यक्ष उमेदवार म्हूण अर्ज भरल्यात। 4 3 पोस्ट बीजेपीक जाल्यार 1 मगोक गेला। वेंचणूक मंगळारा जातली। विरोधी अपक्षांच्या पॅनलांतल्यानूय 4 उमेदवारांचे अर्ज येवपाचे आसात। जिल्लो पंचायतीच्या अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष पदा खातीर झेडपी सोमारा उमेदवारी अर्ज भरतात। मंगळारा वेंचणूक जातली। बीजेपी मगो जीव्हीपीच्या महायुतीन आपले उमेदवार सोमारा जाहीर केले। उत्तर गोंयान बीजेपीच्या अंकिता नावेलकराक अध्यक्ष आणि वासुदेव कोरगावकराक झेडपी उपाध्यक्ष उमेदवार म्हणून जाहीर केल्यात। दक्षिण गोंयान बीजेपीच्या नवनाथ नायकाक अध्यक्ष आणि मगोच्या चित्रा फडतेक उपाध्यक्ष उमेदवार म्हणून जाहीर केल्यात। भारतीय जनता पार्टीचे आणि मित्र पक्षांचे ह्यो जिल्हा पंचायती जातल्यो। उत्तरेत आमी महिले खातीर रिजर्वड आसा, त्यामुळे उत्तरेत अंकिता नावेलकर जी सर्वांना निवडून आयल्या। उपाध्यक्ष पदा खातीर वासुदेव उर्फ मनोज कोरगांवकर जो अणजुणा मतदारसंघाचो निवडून आयला, बार्देस तालुक्याचो। दक्षिणेक अध्यक्ष पदा खातीर नवनाथ नायक जो रिवणच्यान निवडून आयला, तो पंच असलो, सरपंच असलो। आणि उपाध्यक्ष पदा खातीर महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाची चित्रा फडते जी कवळ्या निवडून आयल्या, हिचे नांव आमी ठरयिल्लें आसा। आमकां मेजॉरिटी जाय तशी आसा आणि त्या भायर ह्या मेजॉरिटीच्या पलीकडे आमकां काही जाणांनी सपोर्टूय एक्सटेंड केल्लो आसा। दुसरे वटेन उत्तर गोंयच्यान विरोधी अपक्षांच्या पॅनलाची झेडपी वैशाली सातर्डेकारान अध्यक्ष पदा खातीर आणि तुकाराम हरमलकारान उपाध्यक्ष पदा खातीर अर्ज भरल्यात। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। पणजे मार्केटाचे स्कॅमाचो निकाल लावप सरकार आणि महापालिकेकूय जमना। परिकाराचे एक सरकार वचून दुसरे आयले। महापालिकेत बीजेपीचे एक पॅनल वचून दुसरे पॅनल सत्तेर आयले। तरी बेकायदेशीर दुकानवाले मार्केटांत तशे आसात। महापालिका खंय दुकानांच्या खऱ्या लिझिंगकडेन कॉन्त्रात करपाक सोदता, मात दुकानां भलत्यांचेच ताब्यान आशिल्ल्यान खरे लिजवाले तोंड दाखयनात। हे स्कॅम तेन्नाच्या सगळ्या नगरसेवकांक खबर आशिल्ले। खबर आसून ते चिड्डून दवरले म्हूण अगरवाल समितीचो रिपोर्ट म्हणटा। पळयात खासा रिपोर्ट। पणजेच्या नव्या मार्केटांतली दुकानां वांटपाच्या स्कॅमाचेर आदलो सरकारी अधिकारी ND अगरवालान तयार केल्लो रिपोर्ट प्रुडंटाच्या हाताक लागला। रिपोर्ट सांगता ते प्रमाण स्कॅमाची सुरवात जाली जुलय 2003 सावन। तेन्नाच मनोहर पर्रीकाराच्या सरकारान पणजे नव्या मार्केटाच्या पयल्या टप्प्यातले काम सोपयल्लें। रिपोर्ट म्हणटा, पणजे नव्या मार्केटांतले जागे बेकायदेशीरपणान फावाना त्या मनशाक दिले। कसलीच फी वा टॅक्स घेनासतना ही दुकानां भलत्याकूच लाटली। महापालिकेचे सगळे अधिकारी नगरसेवकांक हो बेकायदेशीर कारभार खबर आशिल्लो। कारवाय सोडून मार्केट समिती महापालिका अधिकाऱ्यांनी बेकायदेशीर अलॉटमेंट नेमात बसूंक सांगलें।
नवे मार्केट बांदून जायत सावन दुकानां बेकायदेशीर भलत्यांकूच वाटपाचो वेव्हार सुरू जालो. अगरवाल रिपोर्टा प्रमाण 3 दुकानांक एकूच नंबर दिल्लो. एका डॉक्युमेंटांत एकाच मनशाच्या नांवार 3 दुकानां जातालीं. दुकानां वाटलीं ते कसलेच डॉक्युमेंट महापालिके कडेन नात, मात दुकानां घेवन बसल्यात तांचे कडेन महापालिकेचे नंबर नाशिल्ले डॉक्युमेंट आसात. महापालिकेन ज्या लोकांक कायदेशीर दुकानां दिलीं तांच्यो सुवाती पयलींच कोणे तरी घेवन दुकानां घाल्लीं. मागीर महापालिकेन लिफ्ट बसोवपाच्या जाग्यार ह्या लोकांक दुकानां घालपाक दिलीं. 2010 अधिकाऱ्यान केल्ल्या चवकशेच्या रिपोर्टांतूय ह्यो सगल्यो गजाली उक्ताडार आयिल्ल्यो. तरी आसतना मार्केट समितीन ती बेकायदेशीरपणान दिल्लीं दुकानां कायदेशीर करपाचो निर्णय घेतलो. मार्केटांतलो एकूय दुकानदार पालिकेक रुपयाय फारीक करिना. सध्या महापालिकेच्या वर्साक 9 कोटी बुडटात. जुलय 2013 हो एनडी अगरवालाचो रिपोर्ट महापालिका आयुक्ताक दिवन फावो ती कारवाय करपाक लायिल्ली. आयुक्त म्हणटा, खऱ्या बाजारकारा बरोबर लीव आनी लायसन्स करार करपाचें काम चल्लां. एकदां खऱ्या पसरकाराच्या नांवान कॉन्ट्राक्ट जालो की मागीर बेकायदेशीरपणान दुकानां बळकायिल्ल्या बाजारकारांचेर कारवाय जातली. मात सुत्रां कडल्यान मेळ्ळ्या ते म्हायती प्रमाण आज मेरेन एकूय बाजारकार महापालिके कडेन लीव आनी लायसन्स करार करपाक फुडें येवंक ना. 2.5 वर्सां जालीं महापालिका बाजारकारांची वाट पळयता आनी सरकारूय जाग माग करिना. पणजेच्या मार्केटांत सध्या आंधळो डळटा आनी कुत्रो पीठ खाता. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार. HRD मंत्री स्मृती इराणीन फॅब इंडियांतलो हिडन कॅमेरा एक्सपोज केल्या उपरांत गोंयांतच न्ही सगळ्याक खवदा पडला. संवसारभर फामाद ह्या कंपनीच्या आउटलेटातूच अशें जालां म्हणटकच बायलो आउटलेटांतलो चेंजिंग रूम वापरूंक चडूच भितात. चेंजिंग रुमांनी असल्यो गजाली आसतल्योच अशें ना, मात चेंजिंग रूम वापरतना बायलांनी सादूर रावंक जाय इतलें खरें. हिडन कॅमेरा वा 2-वे ग्लास सोदून काडूं येता. ते कशें करप ताचेर प्रुडंटाचो खासा रिपोर्ट. चेंजिंग रुमान हिडन कॅमेरा आसा काय कितें ऑर 2-वे मिरर आसा काय ना हें तुमी सोदून काडूं शकता. ताच्या खातीर थोडे कांय मोजक्यो टॅक्निक्स आसा त्यो आज तुमकां हांव दाखयतलें. जेन्ना तुमी चेंजिंग रूम वापरता तेन्ना सगळ्यान पयलीं CCTV कॅमेरा आसा जाल्यार पळयात. चेंजिंग रूम जे आसा थंय CCTV कॅमेरा आसा जाल्यार पळयात. CCTV कॅमेरा जर ना जाल्यार तुमकां भिवपाची गरज ना. दुसरें म्हळ्यार दार पळयात. चेंजिंग रुमाचे जे दार आसात ते चडशे कडेन अशे फुल्ली पॅक्ड आसता, पण कांय कडेन मदीं गॅप दवरतात, वेंटिलेशना खातीर म्हणून गॅप दवरतात. ते जर गॅप आसा जाल्यार तुमकां CCTV कॅमेरा बी तपासचो पडटलो. भितर जेन्ना तुमी वतात तेन्ना कितें तुमकां दुबावीत गजाल दिसता जाल्यार पळयात. हे हिडन कॅमेरा तुमकां कळचें सुद्दां ना हिडन कॅमेरा म्हणून. ताच्या खातीर एक टेस्ट आसा, ती म्हळ्यार तुमचो मोबायल फोन घेयात. मोबायल फोन घेतलो, नेटवर्क आसा जाल्यार पळयात. नेटवर्क जर तुमच्या फोनाक आसा, भितर वतना तुमी फोन करात. जेन्ना तुमी फोन करतले तेन्ना हिडन कॅमेरा आसा जाल्यार डिस्टर्बन्स आयकूंक येतलो. तुमकां म्हणजे कोण कोणाकडेन उलयतात ते आयकूंक येवचो ना आवाज. तशें आसल्यार भितर हिडन कॅमेरा आसा म्हणून तुमी समजुपाचें. दुसरें म्हळ्यार 2-वे मिररूय आसूं शकता. 2-वे हारसो सोदून आसा काय ना तें पळोवपाक सिंपल टेस्ट म्हळ्यार तुमच्या बोटाचो वापर करून तुमी ही टेस्ट करूंक शकता. हारसो आसा ताका असो बोट लावप आनी जर तुमचो बोट आनी हारशान जे बोट दिसता ताचे मदीं जर गॅप आसा जाल्यार तुमकां भिवपाची कांयच गरज ना. पूण जर थंय तुमकां दिसता की तुमचें बोट तेंकता जाल्यार मात कितें तरी दुबावीत आसा. ह्यो बारीक तुमी टेस्ट सदांच करच्यो चेंजिंग रूम वापरतना. गडबड करची न्ही. तुमी जर सतर्क रावले जाल्यार तुमी सुरक्षीत उरतले. इतले मजगती कानोळेचे फॅब इंडिया केशीचे चवकशेचेर पयलेच फावट IGP न्यूज चॅनला कडेन उलयलो. कॅमेरा चेंजिंग रुमाचेर फोकस्ड आशिल्लो आनी त्या कॅमेरान आक्षेप आसपा सारक्यो कांय गजाली रिकॉर्ड केल्यात म्हूण IGP गर्ग न्यूज चॅनला कडेन उलयला. The important thing is whether the CCTV camera is covering the trial room or not. So in this case it was focused on the trial room. So accordingly the investigation has been taken up. It reveals something cognizable offence. So accordingly we arrested the case. ब्युरो वांगडा प्रुडंटा खातीर स्नेहा सबनीस आनी नवाज शेख. घेवया एक विराम.